आयज आमी भारतीय जनता पार्टी सालिगांव महिला मोर्चा जो आसा तेंच्यांनी मास्क करपाचो म्हणजे जाता त्या परीन आपल्या शक्ती प्रमाणे यथाशक्ती प्रमाणे करपाचो आमी ठरयलां। ते महिला मोर्चाची बायलां आयज एकठांय जावन येणाऱ्या काळान 4-5 दीस म्हणजे जितले जाता तशे एकठांय येवन वो मास्क करपाचो कार्यक्रम करपाचें आसा। मुद्दम आमी पिंक कलर वो कित्याक घेतला कित्याक इट स्टँड्स फॉर फ्रेंडशीप आनी एक आपुलकी निर्माण जावची म्हणजे मास्क घालपाक। कित्याक अजून जर समज हें सुद्दां जालें लॉकडावन जर समज सोंपलें तर गेली 2-3 म्हयने सुद्दां आमकां ही मास्क वापरची पडटली। ही मास्क कॉटनची असल्या कारणान वी कॅन वॉश एट होम अँड वी कॅन रियूज इट। बाकीची ती हेजी मास्कां आसा पळय जी आमकां फार्मासीन मेळटा ती घालतकीर उजमटलेल्या भशेन जाता आनी इट कॅनॉट बी अगेन रियूज। सो कॉटन हें आमी प्रिफर केलां सो दॅट इट कॅन बी आमकां धुवन परत ती कित्येक म्हयने वापरपाक मेळटली। सो हो कार्यक्रम आमी जाता त्या परीन म्हणजे 4-5 दीस आमी कार्यक्रम करतली आनी सोशल डिस्टन्सिंग हे सगळे मायने धरून मास्क घालून हे सगळे आमी हें करून म्हणजे विचारपूर्वक करून हो कार्यक्रम आपल्याचो आसा। डिस्ट्रीब्यूट खंय केला पयशे? हय डिस्ट्रीब्यूट आमी अशें म्हटलां की जाणटी स्पेशली जी आसा आमच्या वाड्यार ओल्ड एज होम किंवा वाड्यार जाणटी आसा किंवा बाकीच्या आनी खंयच्या पंचायतीन जाणटी आहा तांकां पयलीं दितली आनी मागीर उरता ती बाकीचे कोणाक आहा ती डिस्ट्रीब्यूट करता।